चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार. आमी पळयलां आसतले आयज आमच्या तियात्रांनी जायते कलाकार आमकां उणे उणेशे दिसतात आनी ही सुवात भरून काडपाक आमचे नवे भुरगे पालकाचेर येत आसात. खरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी हात दिवन तांकां सांगात दिलो जाल्यार आमच्या पालकाची गरज भागतली आनी आमची जी आस आसा ती पुरी जातली. खरें सांगतलो जाल्यार हेच भाशेन जायते कलाकार आयच्या ह्या खिणांत आमच्या ह्या नव्या तियात्रांनी येतात. थोडे थोडे रोखडेच व्हडल्या तियात्रांनी पावतात. असोच एक म्हालगडो कलाकार, विनोदी कलाकार जॉयल फेर्नांडीस आमचे बरोबर आसा. एक आपली बऱ्यांतली बरे विनोद तो लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांक हांसयता. तर ताचे लागीं आमी उलोवन ताचे विचार तुमचे मेरेन हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. कॉमेडियन जॉयल फेर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं देवतन बाब. जॉयल बाब, आतां सद्याक तूं खंयचो तियात्र न्हेसता? आतां सद्या हांव रोस्पॉन्स जालो एके आवयचो आवडो. हातून तूं कसली भुमिका करता? हांव कॉमेडियन, तीग जाणां आमी. हांव नेटो आनी डॉरेटी. हांव डॉरेटीगे न्हवरो आसता आनी नेटो तेगे भाव. ही जी तुमची कॉमेडी आसता ती पार्टींतल्यान भायर सरता काय फकत सायड शो? एक्चुली पार्टी रिलेटेड आहाय आमी, बट हांव ना, नेटो एकलो आहा तेगे भाव. आम तितू इनवॉल्व ना. हांव सायड शोआकूय हांव डॉरेटी. हो लोकां मुखार जेन्ना तियात्र सादर जाता आनीक तुमी तुमची भुमिका करतात तेन्ना लोकांक कितलो मेरेन आवडटा हें तुमकां कशें कळोन येता? आवड काय कितको काय म्हणटा तूं लोक येन मागीर आमचो आम लाफ्टर येता तेजें आहा न्हू तें स्टार्टिंगू. आम जेन्ना एक डायलॉग्स घेताय आनी स्टार्ट कोताय मुगे हे तियात्रां म्हणटा म्हाका बरें. हांव पयलीं एंट्री मारता आसतना म्हाका लाफ्टर येता. युनीक एंट्री आहा मुगेली स्टार्टींग. आनी दुसरें म्हणल्यार लोक तियात्र काबार जालें म्हणटरी हे तियात्र जाल्यार म्हाका सगल्यांकून चड सारको हें मेळ्ळा, रिस्पॉन्स मेळ्ळा. येन लोक हाटल्यान हात दिताय, बरें जाता म्हणटाय, वयर सोदता म्हणटाय तूं आनी वयर पावता म्हणटाय. ह्या तियात्रां उदेशी अशे तरेच्यो भुमिका करून तुजो फुडार तुज्यान घडोवं येता? फुडार तियात्राचेरू हय ऑफकोर्स करूं येता. कित्याक आतां तियात्र आमगे जायत मुखार पावलां लेवल. पयलीं भाशेन ना. पयलीं तरी थोडे जाताले पूण तेदो तिगून त्या टायमार पासून जायत जाणांनी आपणाय फुडार केला तियात्राचे आनी आतांय करूं जाता. कित्याक आतां तियात्र आमगेले सिजनाक 3 सिजन येताय आमकां. सो 3 सिजन आमचेरूं आहा तें. आमी जितले बरें लोकांक दितले आमकां कितें आहा तें आमी बरें लोकांक दिता. लोकांक आमी मादून गेले जाल्यार आमच्यान 3 सिजन तियात्र नाचोन कोरेजमा सिजन आनी कोणाक वचोन म्हणजे कोण आमच्यान आमगे फुडार करूं जाता. आनी तें आमचेरूं आहा. सेवींग आमी करपाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां आमगे डायरेक्टर जे कितें आमकां सांगता, आमकां गायड करता ते भाशेन आमी चलों जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी खालतीपणान जेवपा जाय. ल्हान जायन वयर सरोंक जाय. जॉयल, खंय तरी सुरवात जाल्या बगर गाडी मुखार वचना, स्टार्ट मारची पडटा. तुजी गाडी हे विनोदा पासत जावं हे पालकाचेर न्हेसोंक केन्ना सुरू जाली? 2012 पयलीं म्हळ्यार कितें जाणा आमगे थिंग पयले इस्कलां म्हणटा मुगे आसलोलें प्रोग्रामा पार्ट घेतालो.
मागीर स्लो स्लो आमगे कपला फेस्त जातालें वाड्यार गांवान न्हू वाड्या कपला फेस्त जातालें तितून हांव आनी मुगे फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कॉमेडियन रिश्टन आमी दोगांय अशें करून आमगे थिंग प्रोग्राम करताले ल्हान भुरग्यां सिंगींग डान्सींग आनी आमगे जोक्स घाताले आमी लोकांक हांसोवपा सो थिंग कोन्न थिंग म्हाका मातशें एक हें येयलें लोक म्हणपा लागलो बरो करता कॉमेडी म्हूण आमगे एक नेबर दादा दे मायणा तूं वळखत आसतो त्या टायमार फेमस तो हेळ काडपी सो तेणें म्हाका मागीर तेगे हेळांक येयलो 2012 सो तेगे हेळां 3 वर्स नाचिलो हांव सो थिंगसो मागीर म्हाका चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशना हेणें आपयलो कोण आमगेलो साल्वादोर आफोन्स तेणें चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशना हें दिलो तेगे मागीर 2 तियात्र केलें दोनी चिल्ड्रन्स तियात्रूच मागीर थिंगसो म्हाका ऑफर येयली रॉनी सुकूर आमी आमी सगळीं एक जावंक येता हो तियात्र कॉम्पिटिशन ए ग्रूप पेंजीम कला अकॅडमी थिंग मागीर म्हाका पाश्काल दे चिकालीन चोयलो आनी तेका कॉमेडियन जाल्लो तेगे देंवचार तियात्रां सो तेणें म्हाका थिंगसो थिंग येयलो आनी तो मुगे फर्स्ट थिंग मुगे डेब्यू फर्स्ट कमर्शियल तियात्र पूण आतां हे तियात्र नाचता आसतना इस्कॉलांतल्यान तुवें सुरवात केली गांवांत तूं नाचलो दादा ते मायणाचे खेळांनी तूं कॉमेडी केली हय खंयची सुवात तुका चड आवडीचीशी लागली तियात्रांनी हेळा मदें सांगपा म्हळ्यार दोनी बरें आहा अशें करून पूण सारकें बेस्ट म्हळ्यार म्हाका हेळ नाचपा बरें दिसता कित्या पासून कित्याक ती आमगे जमणीची जाता आनी लोक बरो बोगलेको आसता आनी कॉमेडी म्हूण तूं जाणा आनी रिस्पॉन्स चड हेळा मेळटा रोखडो टाक करून अशें आसल्या पासून लोक आसता चोयन सो तें बसता स्टेजीचेर कितें जाता आमी मातशें पयस आसता लोकूय पयस आसता पूण रिस्पॉन्स आमी मागीर मेळटा तियात्र काबार जालें म्हणटरी आदी ते ह्या हेळा कितें जाता हेळा तेन्ना तिश्को एक पाट कॉमेडी करता आसतना बरी कॉमेडी जाता थोडो मनीस येता डायरेक्ट येन आद दिता लागल जालें म्हाका जालो आहा तेशको एक पाटी कॉमेडी बरी जाली हांव कॉमेडी एंट्री करून भायर येता म्हणल्यार म्हाका मनीस येता तूं बरो आहा तूं वयर जाता वयर सोतलो भुरगो तियात्रां भितर सर अशें करून सांगलो आहा म्हाका जायते जाणांनी आतां तेज्या उपरांत तूं खंयचे तियात्र नाचलो पाश्कोला एक्चुली हांव पाश्कोलाको आसलो तेगे 3-4 तियात्र नाचिलो हांव पाश्कोल दे चिकाली सो तेगे हितूंच मुगे हें चोयन वावर चोयन म्हाका एल्विसान वयलो तेगे 2 तियात्र केले तेज उपरांत हांवें फर्स्ट टायम हांव केन्ना इश्टरा तियात्र नाचून आसलो फर्स्ट टायम हांव इश्टरा तियात्र गेलें प्लेन तितून तूं आसलो तूं जाणा आनी तुवें चोयलें बी म्हाका सो तेज उपरांत मागीर हें चोय आतां इश्टरा हेका रोसवंसा हय आतां तियात्रांनी नाचता आसतना जे तुज्या हातान जे रोल पडल्यात खंयच्या तियात्रान तुका बऱ्यांतलो बरो रोल मेळलो बऱ्यांतलो बरो रोल सांगपा म्हळ्यार सगळे तियात्रां बरो रोल मेळ्ळा कित्याक पाश्कोल दे चिकाली हांव आसतना हांव लीड कॉमेडियन आसलो तेका सो तेज उपरांत एल्विसा देखून आसलो बरो पूण आतां रोसवंसा हितून मुगे भाशेन म्हाका रोल आहा असो कित्याक सांगपा म्हळ्यार म्हाका रोसवंसा तियात्रा जितलो लोकांनी हें केला एप्रिशिएट केला तितलो म्हाका आजून पासून खंयच्या तियात्रां मेळ्ळो ना एक तियात्रा मुगे कॉमेडी सारकी बरी जाल्ली आनी तेदो थिंग मुगे सारकें स्टेप वयर सरलो म्हणटा तो आंज बडवो तियात्र पाश्कोल दे चिकाली तियात्रूय बरो आसलो आनी कॉमेडीय बरी आसली जॉयल आयज तियात्रांनी कॉमेडी चलता जायते फावटी आमी सायड शो पळयतात आनीक थोड्या तियात्रांनी सायड शो बरोबर घरांतली कॉमेडी आसता तर तुका खंयची कॉमेडी चड बरी जाल्ली जाता अशी दिसता जावं खंयची कॉमेडी आमकां चड गरजेची अशी दिसता गरजे म्हळ्यार एक्चुली दोनी कॉमेडी गरजेच्योच तशें कांय ना तें आमचेर आमी कितको कोताय तें पूण म्हाका कितको फॉर माय एक्सपिरियन्स म्हाका बरें दिसता की घरां आल जाल्यार म्हाका आनी बरें दिसता कित्याक आमी घरां कॉमेडी केलें जाल्यार आमी बरें कितें शिकपाकूय मेळटा कित्याक ते भाशेन आमगे कॅरेक्टर बिल्डअप जाता कित्याक आदली भाशेन हांवें आयकलां की आदली चडशे हूंय घरांतल्यान कॉमेडी आसताल्यो आदली तेंपार सो त्योच कॉमेडी म्हाका लायक आनी कित्याक सायड शो केले जाल्यार कितें जाता तें आमचें पडटा तें आवट ऑफ हें जाता तियात्रा पूण तियात्रा भितरल्यान तर कॉमेडी आहा सायड शो दॅट इज तो सब्जेक्ट सोडून ताच्या भायर तो सब्जेक्ट सोडून ताच्या भायर कॉमेडी केले जाल्यार तें मागीर पास्कवाल चिकालीचो आंज बडो ह्या तियात्रान तूं कसली कॉमेडी करतालो तेगे तियात्र हांव भितर आसलो एज अ ड्रायव्हर आसलो हांव त्या घरा सो भितरूय कॉमेडी आसली भायरूय कॉमेडी आसली पूण तो एकूय हें आसलें चेंज जायना आसलो आमगे म्हणजे अप एंड डावन जायना आसलोलें एकूय लेवल आसलें सो भितर सो भायरूय ती बरी कॉमेडी आयज आमच्या मदें जायते विनोदी कलाकार आसात जायते विनोदी कलाकार पालकाचेर येतात जायते जाण तांकां हाताक धरून वयर काडटात पूण थोड्या दिसांनी ते नाच जातात हें
आमचे नवे जे कलाकार आसात तांकां तुजो संदेश कितें? संदेश म्हळ्यार पयलीं म्हळ्यार हांवें वडो सांगलो ते भाशेन मनशान म्हणटें पयलें हालती गायन जेवपा जाय, ल्हान जायन सिनियर आर्टिस्ट कितें सांगत तें आयकपा जाय. आमी एक तियात्र नाचोन पाक लावप न्हू, सारकें न्हू. सो मेन म्हळ्यार तें तुवें ल्हान जायन वयर सरों जाय, तेन्ना तूं बरो जातलो. आनी दुसरें म्हळ्यार तूं जें कितें तुगे डायरेक्टर तुका असो कितें मागता तें तुवें दिवपा जाय. स्टार्टींग तुका एक पाट नांव मेळ्ळें मागीर तूं कितें उलय, पूण जेन्ना तुका पयलीं एक डायरेक्टर कितें सांगता तेगे गायडलायन्स आसाय तेजेर तुवें चलपा जाय. खंयचो एक कॅरेक्टर तुज्या हातान पडल्या उपरांत ताचेर अभ्यास करपाची गरज आसा अशें तुका दिसता? हय, डेफिनेटली. आनी हांव कोत्तां. म्हाका जेन्ना स्क्रिप्ट मेळटा पयलीं म्हणटा तें मुगे हांव 2 दीस पासून तेजेर आसता. तें जाता तितलो हांव तेजेर वर्कआवट करता, जाता तितली आनी म्हाका न्यू आयडियाज येता ते हांव चोयतां. कित्याक ते भाशेन वर्कआवट करून हारशा मुखार रावन मुगे ती प्रॅक्टीस आसताच घरा कडेन. आनी जे कॉस्ट्यूम कितें लागतले, न्हेसण कितें आसतली, हाचेर तुजे विचार चलतात? चड चलतात सारकें चड चलता. एक पाटी टेंशन जाता कितें कोत्तलो, कित्याक कांयचें कांय करूंक शिरीपणा, कित्याक लोक चोयन हॅप्पी जाता. आमी कितें न्हेसताय कितें कोत्ताय तें चोयन लोक हॅप्पी जाता, पूण मागीर भायल्यान वचोन उलयता कितें तें ड्रेसींग बरें केलें ना, हें जालें तें जालें. सो ड्रेसिंगाचेर मुगे चड इंट्रस्ट आसता आनी हांव तें पयलीं चिंतिता. आनी हांव कितें कोत जाल्या पासून हांव पयलीं मुगे डायरेक्टराक विचारता, सर हांव अमकें घालून हें करूं कोता येता, तेणें ओके केलें जाल्यार मागीर डान. तुका दिसता की ड्रेसींग बरें आसत जाल्यार जी भुमिका तूं कोत्ता ती आनीक बरी जाता? हय, ड्रेसिंगाचेर आसता चडशी. आनी कॉमेडी म्हणटा तें तुगे ड्रेसिंगाचेर म्हाका दिसता तितून न्हू, पूण तेजेर तूं गेटअप येता बरो. आतां बेश्टे हांगा घान आमी जेन्ना एक पाट प्रॅक्टीस थिंग कोता आसतना रिहर्सल मात ते दोना बेश्ट हांगा घान आमी रिहर्सल कोता तितून उमेदूय ना अशी करपा. बट तेन्ना तूं तो कॅरेक्टरा तूं तें गेटअप घेता तेदो तुगे आनी कॉमेडी बरी जाता. मस्ट हेका कॅरेक्टर कॉमेडी कोताय ते दोना, लायक बायल ओ जाणटेलो कोणू जाता जाल्यार कॅरेक्टर कॉमेडी कोता तेदो तुका तो गेटअप जायोच. जोएल, आतां जेन्ना आमी तियात्र न्हेसतात आमकां काळजा मनान कोणाची तरी आमी देख जावं कोणाची तरी आमकां शिकवण जायते फावटी आमगे डायरेक्टराची शिकवण गरजेक पडटा, जे भाशेन तुवें सांगलां. पूण तुजे बरोबरचे जे कॉमेडियन जावं बरोबरचे जे कलाकार न्हेसतात तांच्या कडल्यान तुका कितें आदार जाता असो तुका दिसता? आदार जाता, भरपूर जाता. कित्याक हांव ही कॉमेडी फिल्डा येयलोलो न्हू. म्हाका पयलो कॉमेडी आमकां पाश्कोला कॉमेडी आमी दितालो कॉमेडियन पिटूश जेन्ना आमी कॉमेडी दितालो आनी पिटुशा बरोबर म्हाका कॉमेडी करपाकूय बरी दिसताली. कित्याक एक हांव तेका वचून एक शिकलां की तो न्ही सेन्सलेस कॉमेडी करपा दिना. आयज काल चोय थोडे कितें कोताय आतां लोक हांसत म्हूण कितें उलयताय, हें वर्ड घेताय तें एक्चुली कॉमेडी लागना. ते वर्ड गेली लोक हांसता पूण तें कॉमेडी लागना, आवट ऑफ कॉमेडी, आवट ऑफ लायन जाता. पूण पिटुशाक तें बरें, तो हें सांगता की एसो हें उतर घेयना बाबा, सेन्सलेस कोना, कितें कोता सेन्सिबल कर. आनी थोडे जाण कितें म्हणटाय कॉमेडी ती कितें केल्या जाता, पूण तेश कोन्न जायना. तें कॉमेडी ती तुवें बरें करपा जाय, बरें केल्यार लोक आवडटा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगेलो हो आहा तो आतां पाश्को हेगे रोसवंसाय तियात्रा आतां म्हाका हेल्प करपी आहा आतू बाय, आतून येते मायणा भरपूर हेल्प करता. लायक कितें सांगता एक दिसा ते म्हाका एक उतर दिता, जोएल आयज एशें घे, आयज तें उतर घे. सो तें गेलें आमकांय बरें जाता, दुसऱ्यांक सपोर्ट मेळ्ळें म्हणटकीर आमगेले बरें जाता आनी आमकांय अशें करून बरो सपोर्ट मेळटा करूं. फुडें तुवें केन्ना तरी कोणाक तरी असो नदरे मुखार दवरून ही कॉमेडी करूंक तूं फुडें सरलो? कॉमेडी करूंक फुडें सरलो म्हळ्यार एक्चुली मुगे बेस्ट कॉमेडियन हांव चोयता ते प्रमाणे तियात. मुगे बेस्ट कॉमेडियन आहलोलो बेन इवांजेलिस्ट.
तेगे म्हाका लायक कॅरेक्टर कॉमेडी लायक जाताल्यो तेका मागीर दुसरें म्हणल्यार हांव चोयन येयलां ल्हानपणीसून कॉमेडियन सेल्वी हांव ल्हानपणीसून चोयन येयलां तेगे हांवें तियात्र म्हणाका सिडी म्हणाका सगळें चोयलें सेल्वी आगोस्तीन सगळे बरे कॉमेडियन सगल्यांगे लायक जालें म्हाका सगल्यांगे चोयन हांव शिकोतां आयज पासून हांव शिकोतां आनी मुखारूय तेंकोसून शिकतलो म्हूण तूं लोकांक दिता आसतना तुजें स्वताचें दिवपाचो प्रयत्न करता हय तें जालें हांव मुगे स्वता दिवपाक वता आयज काल जायत जावन म्हणटा हांव रिचर्डा भाशेन दिसत म्हूण हे तियात्रा देखून म्हणटा जायत जावन तियात्र काबार जालें म्हणटरी हाटल्यान दिसता तूं रिचर्डाय भाव काय म्हूण हांव म्हणटा हांव रिचर्डाय भाव न्हू पूण हांव रिचर्डा भाशेन दिसता मेन केंसां लागून म्हणटा तूं तेका इमिटेट करता सो त्या तियात्र नाचो तेदो म्हाका जायत लोकांनी हाटल्या हांवें हात दिलो दोग तीग जाणांनी सांगलें म्हाका तुगे कॉमेडी बरी जाता आनी एक्चुली मुगे सेल्वी भाशा हांव सेल्वी चोयन करतालो कॉमेडी पूण मुगे ओन दितालो पूण ते कसो घेतालो सो ड्रेसींग बी सो तेच भाशेन हांवें गेटअप घेतलो लायक लूज पॅन्ट आनी शर्ट घालपाचें सो हांव पयस सावन चोवपा सेल्वी भाशेन दिसतालो ते केंसूय तशें आहले कल्ली मागीर ते म्हणपा लागले ते केंस बरे दिसताय ते वाडूय केंस केन्ना कातूं नाक म्हूण केंसांचेर शिवा म्हाका दोग तीग जाणां म्हणलें आनी त्या तियात्रा रिचर्डूय आसलोलो रिचर्ड ते दीस तियात्र चोवपा येयल्लो तेणें म्हाका तेदो सांगिल्लें रिचर्डान म्हाका येवन सांगिलां तूं भुरगो वयर सोदतो म्हूण आनी आयज तेगे उतरांचेर हांव पावलां केंसूय वाडले तेज भाशेन दिसता जल तो आतांच म्हणटालो म्हाकाय तुज्या बरोबर संदी जाली एका तियात्रान न्हेसोंक तुका उगडास आसतलो हय प्लॅन तियात्र आनी बरो जालो तो आमगे तियात्रां स्टोरी बरी आहली प्लॅन तियात्रा एक सांगपा म्हळ्यार म्हाका प्लॅन तियात्रा हांवें हितू एन्जॉय केलें हांवें खंयच्या तियात्रा केलें ना कित्याक प्लॅन तियात्रा सांगत तुका हांव आमगे प्लॅन तियात्रा पयली कॉमेडी काडपा बसलेली पयली प्रेशर येयलो दोगूय जाण कॉमेडियन हांव आनी डॉरटी आम दोगांय आहलीं आतां कितें करपाचें कांय कोणा आहलें कॉमेडी कितको करपाचें कित्याक हांवें केन्ना अशें करून दोग जाणां घेवन केलो ना कित्याक आमी चडशे तीग जाणां 4 जाण आसताले कित्याक हांवूय न्यू न्हू सो डॉरटी मेळ्ळें डॉरटीन जायत सपोर्ट केला आनी अरे बरें कॉमेडियन कित्याक आमी दोगांयनी कॉमेडी करता आसतना इतू बरी आमगे कॉमेडी जाली दोगांयनी उलयन बसोन केलोली पूण सारकी बेस्ट जाल्यो कॉमेडी लोक सारको आसोन आमकेन सांगताले बरो वयता तुमगे कॉमेडी आनी तुमी दोगांय बरी दिसताय म्हूण अशें करून पालकाचें आनी म्हाका खरें बरें दिसतालें कित्याक तें हांव केन्ना अशें करून ते लेवला हांवें कॉमेडियन म्हाका केन्ना मेळो ना सपोर्टींग चेडूं सदां मुगे जुनियर मुजे बारबर हांवें तेंच्या बारबर करतालो फर्स्ट टायम म्हाका डॉरेटी मेळ्ळा आनी खरें म्हाका तेगे बस जाला कित्याक जायत सपोर्ट केलें तेणें म्हाका हितून कित्याक कॉमेडी केन्ना हांव सकयल पळयात तें वयर काडटालें तें सकयल पळय हांव आनी आमगे कॉम्बिनेशन बरें जाल्लें मेन तें आमी कॉम्बिनेशन बरें जाल्लें थिंगासून आतां आमी रिस्पॉन्स आनी रिस्पॉन्सा देखून आमी कॉम्बिनेशन बरें वयता आनी मुखारूय वयता म्हूण मागता काजर जाऊन चितला एकदम बरी गोष्ट अरे इतले 5,000 जाऊन जाता तू फकाडा चोड करता कासा जातलो जाल्यार कोर्स बा करूंक जाय कोर्स बरं पता कोर्स तर नाही केला तुला केला काय केला काय केलं तिने कोर्स केला जयल तियात्रांनी वेगवेगळे भाग आसात विनोद जावं पार्थ आनीक कांतारां हय तर तुका कांतारांय म्हणपाची संवय आसा हय कांत्र म्हणटा हांव आयज पासून सोलो म्हणलो ना पूण डुओ डुएट त्रियो म्हणटा कांत्र म्हणटा आनीक कांत हय म्हणटा कांत दिल जाल्यार म्हणटा डायरेक्टान दिल जाल्यार पुणी जायते आमी पळयतात आमचे जायते कलाकारांक कांतारां म्हणोंक येनात
हय पूण हांवें तुका पळयला तूं कांतार म्हणटा हय तर हे कांतार तूं कसो शिकलो कांतार कितको शिकलो म्हणल्यार एक्चुली हांव पयलीं एक्टींग करपा आनी म्हाका पयलीं सिंगर जावपाक चड उमेद आसली सांगपा म्हणल्यार म्हाका म्हगे फेवरेट सिंगर फ्रांसीस येतुये म्हाका पॉलिटिक्स कांतरां चड उमेद आसली तेगली कांतरां आयकोन येयलां पयलीं सो कित्याक मुगे घराको डॅडी तेगली सीडी हाडल्यार तेगली हाडटालो आनी तेगली लायतालो सो तेगे आयकोन म्हाका उमेद आसलेली एक पॉलिटिकल सिंगर जावपाक सो इस्कुला देखून हांव कांतरां म्हणटालो सिंगींग कॉम्पिटिशनां हांवें जायत पार्ट घेयले मागीर एक कडेन कॉलेज लेवल सिंगींग कॉम्पिटिशनां म्हाका सेकेंड प्रायज मेळ्ळो तेदो मुगे सारकी उर्बा वाडली हांव म्हळ्यार हांव सिंगींग मुको जाता म्हाका पयलीं भिरांत दिसतालें हांव कांतरां म्हणटा मुगे वॉयस बरो येना पूण लोक म्हणटालो की तुगे ताळ बरो आहा म्हूण सो तेजेर मागीर हांव धीरे देखून बिलीव जालो ना हांव जायत लोकांनी सांगलें म्हाका तुगे वॉयस बरो तूं कांतर कित्याक म्हणा म्हाका भिरांत म्हाका मुगलो आवाज आयको म्हाका बरो दिसना कितें कोण जाणा पूण लोक सांगता तुगे बरें जाता मागीर हांवें म्हळें ओके बरो जाता मागीर मुखार सरलो केलें आतां तियात्रां येता फकत कंपोजींग जायना म्हूण फेल डायरेक्टर दिता तें घेवचें पडटा आनी घेता आनी मुटा आतां तुजी जी घरचीं आसात तांच्या कडल्यान तुका कितलो आदार मेवला तियात्रांनी न्हेसूंक तियात्रान असो म्हाका घरच्यान जायत सपोर्ट केला कित्याक मुगे डॅडी तियात्र म्हणून सारको पिसो डॅडी तियात्र म्हणून सारकें लायक तो एक तियात्र सोडून सगळे तियात्र चोयता आनी मुगे डॅडी एक्चुली कांतोरीस तो बरो कांतार बी म्हणटा सो तेगलें म्हाका येयलां रगत सो एक टायम मातशें मुगेलें हें जालोलें की हांव मदें तियात्रा येयलोलो तियात्रा लागून मुगे स्टडीज मातशें हालपा लागोलें तेदो आमचो माय पायगी आसता न्हू तियात्र बियात संडी आनी वस कामां लाग कामां गेलो मागीर कामां मुगे हांवें हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लें सो तेका लागून मागीर मुगे मातशें आलोलें म्हाका तियात्र सोडपा पडलें जायना जालें तियात्रा बगर हांव गेलो हॉटेलां गेलो मागीर हॉटेलां मातशें मागीर दुयेंत पडलो बंद ना जालो उपरांत मागीर पोत्तू तियात्रा येयलो आनी आतां तियात्राक आनी मामी डॅडी हॅप्पी आहाय मुगे हो वावर पडून कित्याक आपणे चेडो लोकांक आसयता तांकांय बरें दिसता तूं तुज्या डॅडीचें नांव मुगे डॅडीचें नांव रॉकी फेर्नांडीस तो तियात्र न्हेसला ना तियात्र केन्ना नाचलो ना पूण ते कांतार म्हणजे कांत्र म्हणल्यार तेणें मुगे अंकल एक बॉनी फेर्नांडीस मुगे अंकल कोयट आसता तो पयलीं सीडी आसना पयलीं कॅसीट येताल्यो घालपाचे तेणें जायत कॅसीट काडले सो तितून मुगे डॅडी कांत्र म्हणटालो जल तुजें कितें तरी येवजण आसा की ह्या तियात्रांतल्यान न्हेसता तुवें तुजो स्वताचो असो तियात्र पालकाचेर हाडचो अशें कितें तरी आतां आजून सद्या ना पूण घडये मुखार हांव चिंत्तलो पयलें आजून हांव शिकोत थिंगा आहा हांव आजून वयर सोद थिंगा आजून ते लेवलाचेर पावलो ना पयलीं लोकांनी म्हाका मानून घेवपा जाय जेन्ना म्हाका लोकांनी मानून गेले उपरांत हांव लोकांक मुगेलें कितें दाखयतलो पयलीं हांव शिकोता जायत जाणांक शिकोता पयलीं मुगे तकली बोत्ता मागीर लोकांक दाखयता प्लॅन ह्या तियात्रा पासत तुमी दोगांयनी तूं डॉरिटी बसोन हे विनोद तयार केले कॉमेडी हाडली अशी आनी खंयच्या तियात्रान तुवें कॉमेडी हाडपाचो प्रयत्न केला कॉमेडी हाडपा प्रयत्न हांवें आजून सद्या म्हाका मेळ्ळो ना अशें चान्स आतां कालादाय शो पयली पाटी कित्याक आमकां चडशी आमी कॉमेडी हुंयसो हाडटा पाश्कोलाय तियात्रां आसतना एक जायत केलां आतां तेगे कलाकार तियात्रां हांवें मुगे जायते आहा तितून मसालो नाजाल्यार अशें करून आतां रोसवंत सरागे कितें आतां तो आखी कॉमेडी तोच दिता फूल आखी A to Z तो दिता मागीर फकत आमगेलो मसालो घालपाचो आमगे काम सो तें आमगे आसताच मुगेलें डॉरेटी आनी नेटोलें जरी तर आमकां बरी कॉमेडी बरें विनोद लोकां मुखार हाडटलो जावं लोकांक दितलो जाल्यार थोडो भोव अभ्यास करचोच पडटा पूण हो कसलो अभ्यास करचो पडटा कितें करचें पडटा करपा जायत पडटा पयलीं म्हणटात आतां कॉमेडी हें करता जाल्यार जायत रिसर्च करपा पडटा कित्याक आज काल लोकांक स्टोरीचे चड इंट्रस्ट आसना चड कॉमेडीचे आसता चडसो आख्या हॉलान चडसो लोक कॉमेडी चोवपा येता सो केलो कॉमेडी रोखडो आसता स्टोरी पूण खंयच्यान गुणापा मेळून कितें चेंजीस करूंक जाता पूण कॉमेडी तुज्यान कांय करूं जायना कित्याक लोकांक तो उगडास उरता सो जायत रिसर्च करपा पडटा जायत चोवपा पडटा आनी मेन म्हणटा तें आतां कॉमेडी आमी जायते बुक्स रीड करपा पडटाय जायत जोक आनी मागीर मेन म्हणटा तें आनी बेस्ट इजी थिंग म्हणटा तें लायक आमगे लायफाक जें कितें घडटा न्हू तेंच तर आमी कॉमेडींतल्या वयल्यान लोकांक तो दाखयलें लोकांक कितें बरें कितें वायट तें दाखयलें जाल्यार तेंय एक बरें एक मॅसेजूय दिवपा जाता कॉमेडींतल्यान लायक आतां आमी कितें खूंय आहाय फ्रेंड सर्कल बसून आहाय जाय की बट जायत पड आमच्या फ्रेंड्सां मदें जोक्स बी जाताय एक फकाण जाताय कितें जाता सो तितल्यानू आण आमच्यान कॉमेडी घडोवंकूय जाता आमगे लायफांतलें कितें काण आमी कॉमेडी करूं आतां
आयज सोंसड्याक लागून जायतो व्हडलो प्रश्न तयार जाल्लो आसा गांवांनी धुंवर वचोन जायत्या लोकांकूय त्रास जाल्ले आमकां आसा जाताय. हय ताचे वयर कितें तरी बरे विनोद तयार करून लोकां मुखार हाडले जाल्यार ताचेर उजवाड पडों येता. हय डेफिनेटली पडों येता. तें आतां तितू दीस जाले वीक जावपा येयलें तो हें जायना धुंवर आख्खो मायंड भरलो आहा म्हज्या हड्ड्यांकूय आहा. विचारपा फाटलें कारण इतलेंच हय की जे भाशेन तूं म्हणटालो की विनोदांतल्यान आमी समाजाक एक बरी देख दिवं येता समाजाचे प्रश्न आमी लोकां मुखार हाडूं येता आनी तुवें म्हटलां की हॉलांतलो लोक जावं माटवांतलो लोक चडसो कॉमेडी मानून घेता कॉमेडी पळयता हय तांकां उगडास उत्ता उगडास तर असले कॉमेडियनांनी असले जर संदेश लोकां मुखार हाडले जाल्यार समाजाचेर हय चेंजीस जावपा जाता. भुरगीं पळय वचून गेली बी. कोण असं प्रॉब्लेम नाही काय म्हणजे कळपा ना रे आवडत म्हणून ऍक्टिंग करून घटत आहे का बसले ठीक आहे बसले तू किती आता देशात ऑनलाईन चॅलेंज घालता का बर सुरू आहे गो काय बस किती मागेले बँका पुलिस आता अरे पण जयल खरेंच हांवें तुका उलो मारलो तूं आयलो म्हाकाय दिसलें कारण तुजो वावर थोडो भोव हांवें लागींच्यान पळयला तातूंतल्यान हांवें तुका मानलो म्हाकाय दिसलें की फुडाराक गोंयचो जी माची आमचे तियात्र माची मुखार वतलो हो आमचो पालक मुखार वतलो जाल्यार तुजे सारक्या खोडेकांत खेळगड्यांची गरज आसा आनी तांतलो तूं एक खरें म्हटल्यार ह्या तियात्रांतल्यान जायतें कितें करूं येता हय आमी जे भाशेन उलयलां जावं तुजे विचार आमी लोकां मुखार हाडल्यात तातूंतल्यान लोकांक समजलां आसतलें आनी खेरीतपणी वेळांत वेळ दिवन हे विचार तुवें लोकां मुखार मांडले त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी हो तुगे वावर म्हाका खरें बरें लागला हें तुवें सुरवात केली ती एकदम बरें कित्याक लोकांक तूं जायते अशें करून बरो नवे कलाकारां तूं लोकांक नदरी हाडटा जो लोक चोवपा पावना पूण तुगे हो प्रोग्राम तरी चोयन तो नवे कलाकारां जशें म्हाका डायरेक्टर जावं म्युजिशियन जावं कोणूय जावं तांकां वाखाणणी दितो हांव मागोता देवा कडेन आनी इतल्यानूच जयला सांगताक आयची ही माणका मोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस.